नमस्कार. खूप आनंद जाता की वार्षिक आमच्या श्री जायाच्या पुजेक असंख्य लोकांची उपस्थिती झाली. खरोखरच एक म्हाळसा देवीचे आम्ही भाग्य समजतात. जसे आज तुम्ही जायांच्या पुजेक हजर रावल्यात तसेच फाल्यां आमचे श्री मल्हार देवालय सभामंडप आणि वास्तूचो समर्पण सोहळा आसा. ह्याय सोहळ्याक तुम्ही असेच असंख्य संख्येन हजर रावतले अशी हांव आशा बाळगितां. आमच्या देवस्थानातर्फे जे आज सगळ्या भावीक उपस्थित रावले तांकां हांव नमळायेचे देव बरें करूं म्हणटा. जायांची पुजा म्हणजे आमी जवळ जवळ अंदू 1 लाख जायो हाडून देवीची सजावट केल्ली आसा. एक सुंदर तरेन आमी सजावट केल्या. ह्या जायांच्या पुजेक एक म्हत्व म्हणजे अशें खूब वर्सां पयलीं पासून ह्या जायांची पुजा हांगा चालू आसा. तशीच अंदू एक मोठ्या धबाज्यांनी ही जायांची पुजा सादर जाल्ली आसा. दर वर्साक आमी ही जायांची पुजा अशीच भव्य दिव्यान सादर करतात. फाटल्या 2 वर्साक कोरोनाच्या काळान आमी 2 वर्सां अशी भव्य दिव्य करूंक शकूना, पूण पुजेचो आमी खंड उडोवना. आमच्या लिमिटेड प्रमाणे आमी सादर केल्ली, पूण अंदू खूब मोठ्या धबाज्यान जी तुमी म्हणटात तशें जात्रा खरोखरच ह्या जायांचे पुजेचें स्वरूप जात्रेचें स्वरूप येता अशें आमी म्हणुया. अशेंच दर वर्साक तुमी ह्या जायांचे पुजेक सगळ्यांनी हजर रावचें. परत एकदां तुमकां देवस्थानाचे वतीन देव बरें करूं.